सिच्युएशन इज व्हेरी अलार्मिंग. आय कांट इमॅजिन वॉट्स गोइंग टू हॅपन. म्हणजे आज देखून पावस पडना, सो आनी एक पंदरा दीस पावस पडना जाल्यार म्हाका दिसता एक्झिस्टींग सप्लाय आहा ती पासून हें जातली. आय एम ओनली प्रेइंग दॅट इट रेन्स. नाव ओनली गॉड कॅन हेल्प अस. आय थिंक नो वन कॅन हेल्प अस इन दीस थिंग. हें कितें जाता पळय हें व्हेरी बॅड सिच्युएशन. शेतान यू वोंट इमॅजिन लोकांन शेत रोयलें तांकां रोव पड गायला, तांकां शिंपताय उदक, शिंपताय ती. आतां रोव येतलो आनी केदों जातलें आय डोंट नो. आय एम जस्ट प्रेइंग दॅट समथींग गूड हॅपन्स, बट वी हॅव टू टेक स्टेप्स. Whatever water we can save, if we can do some desilting, we have to do some silting for more catchment area to be under water logging. म्हणजे उदक उरपाक, सामान उरपाक, whatever can be done, it has to be done now. Provided म्हणजे टेकिंग इन टू बरें नॉलेजेबल पर्सन अगेन तेगे एडवायस घेवन करपाचें. आतां पावस जर तर पडलो अनादर सी एक्चुली पयलो पावस आसा तो दर्या वयता, सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस आसा तो ग्रावंड वॉटरान वयता. तो देखून पडलो जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव सफिशियंट. अदरवायज जस्ट फॉरगेट इट. वेल, वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो टू सी वॉट बेस्ट कॅन बी डन. वी कॅन गेट सम टेक्नॉलॉजी टू सी विथ सम सेविंग कॅन बी डन. दॅट्स ऑल. अकॉर्डिंग टू सम पीपल हू नॉलेजेबल पीपल, म्हाका कोण एकदां सांगलें की एशलें तेन्ना 80-100 years बॅक जाल्लें एल निनो इफेक्ट जालो तेन्ना सम 2 lakh people had died म्हण. I don't know how far it is true, but if it is true, I think something like that will happen. It is like another कोविड जालें ते भाशेन कितको लोक जाला ते भाशेन आनी आतां कोविड हांव कांय उलोवपाक शकना, तें मॅन मेडात कितें आहा तें, बट दीस इज नॅचरल डिजास्टर. हें कोणाच्यान ना म्हणूंक जायना. आमी स्टेप्स घेवपाक जाय. म्हाका दिसता वील हॅव टू रॅशन वॉटर. परिस्थिती अशी येतली रॅशन करपाक पडटलें वॉटर. सो हांव लोकांक मागता, स्टार्ट प्रिपेरींग युअर सेल्फ. तुवें बांय कितें आहाय तें आतां हें कर तरी, आतां तेजी हें करे कितें तें उदक काडपाची तयारी करे. कित्याक देर वील बी हार्डली वॉटर टू ड्रिंक इफ इट डजंट रेन. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर लास्ट पावस पडटा. सप्टेंबर, ऑगस्ट जर तर पावस पडना, वी आर इन फॉर बीग टायम ट्रबल.